मोगाचे भावा भयणीनो एक दीस एक मनीस दोंगरार सावन देंवतालो वाट उशीर आसली आनी देंवता देंवता तो ताजो पांय निसोत्ता आनी तो आडवो उबो पळोवंक लागता तेन्ना तो एक झाडाच्या मुळार गोट हात आपल्या हात गोट दवरता आनी देवा कुलो मारता सायबा म्हाका सांबाळ म्हाका राख म्हाका सालवाल कोर देवान ताका जबाब दिलो तूं म्हजें स्वत मानताय आनी ते मनशान म्हणलें वय सायबा हांव तुजें स्वत मानता म्हाका सालवार कोर तूं भावार्थी तूं हांव सालाकून जाता येता पूण तूं स्वत मानता वय सायबा म्हाका सालवार कोर पळय स्कॉला केल्ली फातर आसतात आनी न्हिसून पडल्यार हांव तुका मोत्तलो देवान ताका अशें म्हणलें तूं तयार आसा जें हांव तुका सांगता तें करूंक वय सायबा तूं म्हाका तो कितेंय सांग आनी तयार आसा तेन्ना देवान ताका म्हणलें तुजे हात त्या झाडाच्या मुळाचेर सोर आनी हांव तुका सालवार करतलो ते मनशान अशें म्हणलें कितें हात सोड हांव पिसोनो म्हाका बाब भयणी आमची वाचपां आमी आतां आयकोल्यात ती आमकां सांगतात बाबा दवर विस्वास दवर जेन्ना तुमच्या जिवितांत आडकोडी येतात बाबा दवर पयलीं वचपां आयकोल्या प्रवादी एलायजाची खबर तो एक खास प्रवादी आसलो त्या वेळार त्याची राणी जेझेबेल अनभावार्थी आसली आनी ती लोकांक वायट रस्त्याक वताली आनी तेन्ना सोरस्प्रान एलायजा ताका धाडलो आनी म्हणलें ताका संदेश दी आनी एलायजा संदेश दिता पण ती आयकून राणी जेझेबेल ताका जिवेशी मारूंक सोदता तो भिवून भिवून पळोवन वता आनी एका धोळींत वयता आतां एलायजा चिंतालो सोरस्प म्हाजी सोडून करतलो तूं व्हडली मिलाग्री करून म्हाका येतलो आनी म्हाका हांगासर भायर काडटलो पूण सोरस्पूर व्हडली मिला करिना शांत एक आवाजान ताका म्हणटा भायर सर पोत्तून तो गांवांत वच आनी जी म्हजी उतर परगोट कर हांव तुमच्या बरोबर आसा शुभ आयकलां की जेजू एक खास जाग्यार मागणी कोत्तालो तुमी जाणा की गेल्या आयताराक आयकलां की जेजून 5 उंडे घेवन 2 नुस्तें घेवन एक व्हडली मिला केली मिला केल्या उपरांत जेजू ते लोकांक आपल्या घरा धाडटा आनी शिश्यांक धाडटा पुलतोड वचपाक व्हड्याक पूण तो त्या बच्च्या वचना तो मागणी करूंक वयता मागणी कोत्ता कोत्ता मदीं रात जाता आनी शिश्य एक भाशेन बोटीन वयतना भियेता कित्याक वादळ मारताले ते भियेतात त्या वेळार ते जेजू आमचे सवय नासलो पूण जेजू तशी येता आनी ताका सालवार करता मागीर पेद्रू कितें म्हणटा सायबा तूं जाल्यार हांव चलून येता उदकाचेर जेजू ताका सांगता यो म्हणटा जेजू ताका पळयता पूण पेद्रूची एक भाशेन इस्त आनी खंय आसता लारांचेर आनी तो बुडूंक लागता बाबा न्हू आजची वाचपां आमकां सांगतात की एके भाशेन आमचें जिवीत एक व्हड्या भाशेन शांत वातावरण आसता तेन्ना जिवीत बरें आसता आमी खुशाल आसतात तेन्ना जिवितांत वादळ मोड्यान मारता तेन्ना आमी भियेता खंय वचो आतां कित्याक ही खोस म्हाज्या जिवितांत आयला जेजू म्हणटा भियेनाका हांव तुमच्या कोश्टांक आसा हांव तुमच्या जिवितांत आसा हांव रिगून आसा तुमच्या जिवितांत भियेनाकात म्हणटा ही उतरां आयकूंक सोंपें जेन्ना आमचे कडेन कोण एक भायर चोडला जाल्यार कोण मेलो जाल्यार कसली कोस आयले जाल्यार आमी चिंता वेर आर यू गॉड वाय दीस सिकनेस टू मी त्या वेळार आमी देवाचो विस्वास दवरया भावात दवरया की देव आमचे मदीं आसा तो आमचे मदीं जिवीत सादता आनी तो केदींच एके भाशेन सांडचो ना